सांपियोची मागण्याची न्ही आमकां प्रत्येक जावन मलगड्यांक आदर्श जावं दी. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, रेतीर मंदिरांत केरळाच्या एक वावर करसो एक याजक तरणाटो व्हड जावन 6-7 वर्सां जालीं, मात्र बरो मागण्याचो मनीस. रेतीर दिवंक केरळाच्या तेका हळ्ळेच्या फिरगजेक तो गेल्लो खंय. ल्हान फिरगज आनी फिरगजेचो याजक मलगडो याजक. तो म्हणालो 70-80 वर्सां प्राय जायत आनी फिरगज ल्हानशी. ह्या पाद्र्यापाक रेतीर दिवंक गेल्ल्या पाद्र्यापाक साक्रिस्तीच्या देगेनच रूम दिल्लें खंय रावोंक. मागीर त्या दिसा पयल्या दिसाची रेतीर जाली. हाचें सगळें काम करन 11:30 वरां रात जाल्या. आतां सक्रामेंताक एक भेट करता. साक्रिस्तींतल्यान वचोन म्हूण सांगून येताना इगर्जेन ताका रडलें आयकता खंय. आरे वो इल्लो आकांतलो खंय, कांय रेतीर काय इल्लो कांय कोणी म्हणे कांय सुको न्हू बागला भितर उरला गे म्हूण सांगून आका एकोण मातसो आकांतसो जालो खंय. मागीर तिके दैर काण गेलें. पयलो भियेलो खंय, मागीर दैर काण गणो भितर वचोन पळयताना आल्तारी मुखार वो पाद्र्याप दिंबेर पडोन हात वयर करन विगार हातांत एक चिटी बरोवन दवरल्या खंय आनी हात वयर करन रोडोन म्हणले बरी मागणें करन आसा खंय. मागीर हाणें कांय ताका डिस्टर्ब करचें नाका म्हणून लोव एका कोणशार दिंबी घालनेशें मागणें करून वो सोल्लो. बिगार थंयच मागीर मागणें करन आसा खंय. दुसरे दिसा सकाळीं ब्रेकफास्ट जाल्या मागीर हाणें विचारलें खंय, काल फादर काल तुमी रोडोन हात वयर करन मागणें करन आसल्यात न्ही, हातांत एक चीट आसली न्ही गे, काल हें म्हणल्यार म्हणालो खंय 23 जाण म्हज्या फिरगजेचे रेतीरेक येवनात आनी ती चीट सर्वेस्परा मुखार उबारन रातीक मागणें करतालो. भाव भयण्यानो, 70 वर्सां प्राय उतरलो एक याजक. ताच्या फिरगजेंत कोण मिसाक त्या रेतीरेक येवना म्हणल्यार हाका गोत्त आसा. ल्हान फिरगज जायजय आनी तांची नांवां उलो करन म्हणले बरी सर्वेस्परा देवाक वो सांगून मागणें करन आसा. आनी वो तरणाटो याजक म्हणालो रेतीरे वेळार ताचें मागण्या जिवीत म्हजे तसल्या एक तरणाट्या याजकाक आनी हेरांकी एक आदर्श. सगळ्यांक तशें करूंक जावचें ना, पूण त्या याजकाचें जिवीत मागण्याचें जिवीतच जायजय. आनी हर एका दिसा रेतीरे वेळार वो सांजेर त्याच प्रमाणे मागणें करन आसा खंय. दुसरे दिसा 6 जाण सडीत आयल्यात खंय त्या चिटीन, तांचें कट केलां खंय नांव. आनी निमाण्या दिसा 5व्या दिसा 4 जाणांची नांवां उरल्यांत खंय. मागीर विचारलें खंय, काल फादर आनीक 4 जाण आसात न्ही, ते गांवांत नांत म्हणालो खंय. ते गांवांत नांत, खंयगी पयस आसात. भाव भयण्यानो, आज आमी 2 वाचपां वाचलीं. पवित्र पुस्तकांत जायत्या जाणांनी मागणें केल्ले दाखले आमकां आसात, ते तुमी नियाळ करा. पूण 2 वाचपांतले 2 व्यक्तींचे दाखले आज आमी नियाळ करी जाय आनी ते आमी घरा वेताना व्हरून वचा जाय. कोण आमच्या घरचीं सगळ्यांक हांगा येवंक जावना, थोडी मात आमी आसा, तांकांय आमी सांगा जाय. पयल्या वाचपांत अन्ना आनी एल्कानाचें नांव थंय उल्लेख जावना. तो अन्नाचो पती. पयलो अध्याय व्हड 9 तावन 19 पर्यंत. अन्नाचें तें मागण्या जिवीत पळया मोगाच्यानो. जेवन पियोन जाल्या उपरांत सड जावन सगळ्यांनी न्हिदोंक वचें. सडताव जावन जेवन पियोन जाल्या मागीर न्हिदोंक वचें. पूण अन्नाच्या जिणयेंत एक व्यत्यास आसा, ती न्हिदोंक वचोना. सर्वेस्परा मुखार गेली म्हणटा पवित्र पुस्तक. सगळी खंती बरी जावन प्रार्थना करूंक लागली आनी रडताली. जायतो वेळ प्रार्थना करतना येलीन तिका पळयली. मौनपणी ती प्रार्थना करताली. वोंट तिचे हालताले. पूण मलगडो याजक येली सूख समजलो. कांय पणी पियेली आसतली कोण ना. आनी तो वळू ही म्हणटा तिच्या येली लागीं, हांव एक निर्भागी स्त्री. देवा लागीं न्हय आसतना आनी कोणा लागीं हांवें सांगचें. मोगाच्यानो, भोव आपुरबायचीं उतरां ही आमी आमचीं करून घेजय. खंतीन आनी दुखान भरलेल्या काळजांत हांव उलयतालीं. आनी तो वळू येली म्हणटा, तुवें सर्वेस्परा देवा लागीं, इस्रायलाच्या देवा लागीं तुवें सांगलां. तुवें कितें सांगलां, तुवें विचारलां, तें तुका मेळ्ळ्या शिवाय वचेना. वच तूं, देव तुका दितलो. हें येलीचोय भावार्थ हांगा. मागण्याच्या मनशान सांगलीं उतरां निर्फळ जावचीं नात. आनी ताचे उपरांत आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा, ती जेवली आनी पियेली. तिचें मुखामोळ
केदींस कंतीन बरयल्लें उपरांत पळोवंक मेळोंक ना. हेंय आमी शिकाजय. मागणें केल्या मागीर जायते फावटी मागणें करूंक येतानाय आमी कंतीन नंतवेचें येवचें, पाटी येतानाय कंतीन नंतवेचें ना. आज अण्णाच्या जिणयेचेर आमी एक नदर घालता आसतना मागणें करूंक आमी देवाळाक आयल्या जाल्यार सर्वेस्पर देव आमचें मागणें आयकता आनी आमच्या तोंडाचेर उजवाड आसूं दी. परतून कोरपाल्ले बरी सोंडी करून घरा वचचें नाका. आमच्या तोंडाचेर उजवाड आसूं दी, इल्लो संतोश पळोवंक मेळों दी. मागल्लें मेळटलें, आमची आशा निर्पळ जावची ना. आनी परत निमाणें वाक्य. दुसऱ्या दिसा घरावेच्या प्रास पयलें भोव पांत्यार अण्णा उठली. परत सर्वेस्परा मुखार आयली. अर्गां दिवंक मोगाच्या न्हू, आदल्या दिसा राती मागोवंक आयिल्ली. दुसऱ्या दिसा भोव पांत्यार तिणें आराधन केलें, अर्गां दिवन सरली आनी वर्सां उपरांत परतून फाटीं आयली. भुरग्याक हाडना, मागणें निर्पळ जायना. हें आमकां ह्या अण्णाच्या जिविताचेर एक नदर आमी घाली जाल्यार खंडीत जावनी आमकां एक मागणें करूंक एक नवी उर्बा येतली. वांजेलाचें वाचप, लुकाचो 1 अध्याय आनी एक जोडें. प्रायेस्त जाकारी आनी एलिझाबेथ तांचें जोडें. एलिझाबेथीचें नांव मुखार उल्लेख जातलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा हीं दोगांय देवा मुखार नितिवंतां. सांत जाकोबाचें पत्र आमी वाचलें जाल्यार नितिवंत मनशाचें मागणें देव आयकता. आमकां आपोणें म्हाका आनी तुमकां मागणें केल्यार पावना. देवा मुखार नितिवंती जाय. काण्णोजी जावन मागणें केलें जाल्यार देव आयकता गी म्हूण गोत्तू ना. कोणाक मांकोड करन, कितें पुरा करन, मागणें करन, सांतांचो वेस घाल्यार मागण्याक मोल आसा गी बोळ आसा गी म्हाका गोत्तू ना. तें देव जाप दितलो. देखून म्हाका आनी तुमकां आमी मागण्याची व्यक्ती जाल्यार नितिवंतां आमी जावंक जाय. नितिवंताचें मागणें सर्वेस्पर देव आयकता. भुरगीनांत परत कंथ. जाकारी देवाळा भितर दूंप भेटून आसुल्लो, मागण्यार आसुल्लो आनी त्या वेळार देवदूत दिश्टीक पडलो आनी कितें म्हणटा आसा, जाकारी भियेनाका, तुजें मागणें देवान आयकलां. तुजी पतीन प्रसूत जातली. मोगाच्या न्हू, हो मलगडो व्यक्ती आतां आनी ह्या वेळार भुरग्या पासत खंडीत मागोंक ना, पूण तरणाटो आसतना मागला न्ही गी. हाचो अर्थ मोगाच्या न्हू पवित्र बरयणार आमकां सांगते आसात. ती 40 वर्सां आदीं मागलें जायजय ह्या जोड्यान. 40 वर्सां उपरांत ती देवाक विसर पडोंक ना. हेंय उडास दवरा. देखून एक दीस मागलें आनी हांगा येवन 9 दीस नोवेन केलें, मेळोंक ना. 9 दीस न्ही, 9 वर्सां केल्या उपरांत मेळोंक की पुरो गोत्तू ना. देवाचेर विश्वास दवरूंक आज हें जाकारीचें जिवीत म्हाका आनी तुमकां परत एक आपोवणें. आमची आशा तरेपटी तरणाटपणांत आमी देवा मुखार उगडापी दवरली जावंक पुरो, म्हातारीं जाताना मेळोंक की पुरो. आज जाकारी हाका उदाहरण, जाकारीचें कुठाम हाका उदाहरण. देखून निराशी जावची गरज ना, देदेस्पर जावची गरज ना. सोम्याचेर बरोबसो दवरचो. सोम्या, ह्या वर्सा फेस्ता वेळार आमी नोवेनाक आयल्या, येवच्या वर्सा परतून येता. तुका खुशी आसा त्या दाळा दी. तो वळ मात्र आमकां हांसोन फाटीं वचोंक साध्य जातलें. हांसोन फाटीं वचा जाय. तेव्हा ये पोटी न्ही जाल्यार येवच्या वर्सा दी. येवच्या वर्सा येवंक तूं भलायकी दी, तितलें मागल्यार पुरो. न्हय जाल्यार वयल्या वर्साक दी. देव एक न्हय एक दीस खंडीत जावन दितलो. आनी जल्मा वरवीं जाकारीक संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार तो सर्वेस्परा मुखार व्हरतो जालो. मागण्याच्या बळान जें कितें मेळटा मोगाच्या न्हू, हें आमकां संतोश दिता. आनी आतां आज आमी नियाळ करचो पाद्रे पियो, मागण्याचो व्यक्ती. ताच्या विशांत उस्तिताना म्हाका पळोवंक मेळ्ळीं थोडीं उतरां. 30 वर्सां प्रायर खंय हो व्यक्ती ल्हानपणानूच मागण्याचो. 30 वर्सां प्रायेचेर म्हळ्यार घटमूट तरणाटो आसतना एका मागण्याच्या उंचल्या हंताक तो पावुल्लो. आमच्याच काळार जियोन मरण पावलो. 68 ताचें मरण जाल्लें. जायत्यांनी मलगड्यांनी ताच्या विशांत आयकलां जावंक पुरो, पूण आमकां आमच्या काळाच्या व्यक्तीचें हें जिवीत, मागण्याचें जिवीत आदर्श जावं दी. आनी ताका विचारल्या वेळार कितें पाद्रे पियो, तूं मागणें तूं इतल्या हंताक पावलाय न्ही गे म्हणल्या वेळार ताणें साद्यापणान म्हणलीं उतरां, कोंतासो तेर्स करा पुरो म्हणालो. कोंतासो तेर्स करा पुरो म्हणजे साद्या रितीनी भक्तीपण मोगाच्या न्हू. हें ताचें बोळ जावन आसलें, आमचेंय बोळ जावं दी. आनी म्हाका आनी तुमकां मागणें आमचें बोळ, धैर्य, संतोश आनी कितें आमी आशोवन आसां तें आमकां मेळों दी. मागणें आमचें आतेर जावं दी.
आनी आमचें विशेश जावन आमचें मागणें आमच्या भुरग्यांक बोळ जावं दी. आमचीं भुरगीं आमचें मागण्या जिवीत पळोवन दीत मोगाच्यानो. 30-40 वर्सां आदीं आमच्या मंगळुरी ह्या समाजांत कांय नातलें. आमच्या दोळ्या मुखार जाल्लीं घडितांय कांयच नातलें. पूण आमची मलगडी मागण्याची व्यक्ती आसलीं त्या पासत आज आमच्या मंगळुरी समाजांत जायतें ग्रेस्तकाय जायतें बरेंपण आसा. पूण आमी आज जर तर आमी मलगडी आनी तरणाटीं मागण्याची मनशां जायना जाल्यार, मागण्यात मरीपात देवा थंय संबंद दवरना जाल्यार आनी 40 वर्सांनी कितें जाता गी गुत्तो ना. देखून आमचें मलगड्यांचें हे मागण्याचें जिवीत आमच्या भुरग्यांक पळोवंक मेळों दी. ही भुरगीं पळोवन तीं इल्लें मागणें खंडीत जावनी करतलीं. आज आमी हेंच आशोवया. सांपाद्रेचें पियोचें मागण्या जिवीत, एल्काना आनी आण्णा, जाकार्या आनी एलिझाबेथ तांचें मागण्याचें जिवीत आमकां आदर्श जावं दी. आमचें जिवीत नंदन जावं दी. आमेन.